आसरगत कर्ण तुझे कुडींत बदल्लोय म्हज्या वगड्या साखरात म्हणून सोम्या तुवें शिसांक आदेश दिलो मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संवसारी सर पडता तुझे चरणी मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या पवित्र सक्रामेंतांत खरोच साजर आसच्या सोम्या जेजू मान आनी महिमा तुका आराधन आनी वंदन तुका सोम्या तुवें आमचो मोग केलोय तूं आमचो मोग करताय तूं सदांच आमचो मोग करतलोय तुजो मोग समजूंक जिरोवंक अनुभव करूंक आनी तो जियेवंक आमी आशेता सोम्या ह्या दोन परां तुजे मुखार आमी आयल्या आनी ह्या वक्ता प्रत्येक जावन आमी काजरी जोड्यां पासत मागता सोम्या जेजू तुका अर्ग आनी होगळाप आमी हर एकल्याक ह्या संवसारी जल्मचें भाग फावो केलें आमच्या आवय बापय मुखांत्र आनी ह्या खातीर सोम्या एक काजरी जोडें तुजेंच एक खातीर जावन तूं वापरताय तुज्या भुरग्यांक रुपीत करताय तांकां तूं पोसताय येदी व्हरती जबाबदारी मनशाच्या हातीन तुवें दिल्ल्याक तुका अर्ग आनी होगळा सोम्या आमची स्तुती आराधन महिमा तुका मानो सोम्या देवाचो देव तूं रायांचो राय हितून तरी आमचे संगी वेळ करसूंक तूं आशेताय अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू 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 पवित्र लग्न बेसा मुखांत्र आमच्या कुटुंबाचेर गेल्ल्या आशिर्वादां पासत अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू एकामेकाक समजूंक आनी एकामेकाक तावन शिकोवंक फावो केल्ल्या पासत अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू आवय बापायक सांडून हेर सगळें सांडून जिने संगतीने संगे एकवट जोडून कुटुंब रुपीत करूंक तुवें आदेश दिवन तें कुटुंब सांबाळूंक आमकां आदार दिल्ल्या पासत अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू भुरग्यां बाळांचें देणें दिवन आमच्या काजरी जिविताचेर आशिर्वाद घाल्ल्या पासत अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू पवित्र सक्रामेंता मुखांत्र लग्न बेसाचेर आशिर्वाद घाल्ल्या पासत अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू देखन बसात भाऊन आनी भयणीनो पवित्र सक्रामेंता मुखार आमी आसाव 40 वरांच्या आराधन आमी करन आसाव आनी प्रत्येक जावन ह्या करजमाच्या वेळार हो भाग्यवंत हप्तो भाग्यवंत कित्याक भोव पवित्र वेळ कित्याक ह्या हप्त्यांत जेजूच्या जिवितांत जायत्यो संगती घडतात आनी निमाणें मनशान चिंतूंक साध्य जाल्लें ह्या हप्त्यान घडिल्लें देव आमचे पासत म्हजे पासत आनी तुजे पासत आपणाचें रगत वरयता मरता आनी तिसऱ्या दिसा जिवन जाता आनी ताच्या जैतांत आमकां भागीदार करता आनी हें नियाळूंक हो सगळो हप्तोय पावना सगळें जिवीत पावचें ना आनी ह्या खातीर हो थोडो वेळ जो आमी करसिता ताच्या संगी आशिर्वाद असो जावं आमचें सगळें गुमण कितलो वेळ आसल्यार वड न्हय 10 मिनटां अर्दें वर 1 वर कितलो वेळ आमच्या लागीं आसा तें गरजेचें न्ही आमी कितलो वेळ सोम्याक दिवंक आशेता तें गरजेचें तर हो वेळ ताका आमी परत आमी काळजांत समर्पितना सोम्या संगी रावूंक संतोश पावया
आमी कोणाच्या वत्तायक कोणायकी पुसलावंक कोणायकी दाखोवंक म्हणून आमी येवना सोम्या तुजो मोग करूंक तुका अर्गां दिवंक तुज्या आशिर्वादांनी बरोवंक म्हणून आमी आयल्या सोम्या हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र 13 अध्याय 4 वळू अशें म्हणटा तुमचे मदें लग्ना बेसाक फावो तो स्थानमान मेळो आनी पती पत्नी मदलो विश्वास निश्कपटी जावं तुमचे मदें लग्ना बेसाक फावो तो स्थानमान मेळो आनी पती पत्नी मदलो विश्वास निश्कपटी जावन आसूं एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3 अध्यायांत 15व्या वाक्यांत सांत पाऊल म्हणटा हर एक कुटुंब देवा बापा तावणो आपणाचे नांव घेता एवरी फॅमिली रिसिव्स इट्स नेम फ्रॉम द फादर हर एक कुटुंब ह्यो 2 संगती आज आमी नियाळ करच्यो सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपलें नांव ताचे तावण घेता देवा तावण घेता नांव घेवचें म्हळ्यार अस्तित्व घेवचें यू रिसीव ए एक्झिस्टन्स एज ए फॅमिली फ्रॉम गॉड आनी जर ताचे तावण तें अस्तित्व येना जर एक कुटुंब ताचे तावण आपणाचें त्राण आपणाचें बोळ घेना तें कुटुंब जावन बाळुना आनी ह्या खातीर भावन आनी भयणीनो आमचीं कुटुंबां घट्ट आसाचें शांती समाधानाचें जायचें संतोशाचें जायचें वाडाचें सडाचें जाल्यार खंडी जावं न्हू आमच्या सोम्याचो आशिर्वाद गरजेचो आमकां हेर जायत्यो संगती गरज आसात पूण ह्या सर्व संगतीच्या की वयर सर्व संगतीच्या की सड आमी आमचें कुटुंब देवा सांगाता कनेक्शनार आसा म्हणून आमी समजाचें आमी हर एकली आकस्मीक जावन ह्या संवसारी आयिल्ली म्हूण येत म्हणजे म्हाका म्हज्या आवय बापायची वळख नातली तुमकां आसतली की तुमच्या आवय बापायची वळख ना म्हाका म्हज्या भाऊ भयणीची वळख नातली कोणाचीच वळख नातली हांव जल्मातना पूण जल्मल्या उपरांत पूण जल्मच्या पयलंत ह्या संवसार येवच्या पयलंत तिणें मोग केलो त्या आवयन मोग केलो त्या बापायन मोग केलो आनी जल्म दिलो एक वत्तो एक मिस्तेर आमी मोग करच्या पयलीं म्हजो मोग केलो म्हज्या आवय बापायन तुवें मोग करच्या पयलीं तुवें कितेंय बरें करच्या पयलीं तुजो मोग केलो तुज्या आवय बापायन आनी तांचो मोग संपूर्ण जावन आसूंक साध्य ना ती अपूर्ण आमी कोणाचोच मोग संपूर्ण जावंक साध्य ना आमी अपूर्ण पूण तरी तांकां तांच्या तितल्या मापान तांणी मोग केलो थोडे फावटी तांकां तांच्या की चड मापान तांणी मोग केलो कित्याक हें एक देवाचें देणें तें देणें तें देवान तांच्या काळजांत घाल्लें तें मनशा सैमण जावचें न्हय तें
ते वर्तें बेसांव विवरूंक असाध्य जाल्लें बेसांव एका काजारी जोड्याक देवान दिवचें, एका स्त्रीयेक एका दादल्याक देवान दिवचें, आपणाक त्याग करन आनी एक जिवीत रुपीत करच्याक. देखून भाऊ आनी भयणीनो, एक कडेन बरो आमच्या आवय बापाय पासून तूं दिन वाचुया देवाक. आमच्या आवय बापाय पासून तूं देवाक अर्गां दिवया, सोम्याक अर्गां दिवया. ती आज जिवंत आसात या अंतरून गेल्यांत परवना. देवा मुखार हर एकलीं जिवी आसात. एवरी वन एक्झिस्ट फॉर गॉड. नो वन इज एबसेंट फ्रॉम गॉड. देवाक कोणूच भायर न्ही, सगळीं ताच्या मुखार आसात. आमी वळखूं या वळखनासतना आसूं, देखून आमच्या आवय बापाय बसत प्रत्येक जावन एक गडीभर देवाक आमी अर्घ दिवया. चड शिकाप भविश्य तांकां नातरलें, चड ग्रेस्तकाय तांचे कडेन नातरली. कितलीं कश्टालीं. तांची जिणी, तांचें जिवीत तांणी झरयलें एक कुटुंब बांदून हाडच्याक. आमकां आमच्या पांया वयर रावोवच्याक, आमकां स्वतंत्र करच्याक तीं झरलीं, तांकांच झरयलें तांणी. तांचो वावर तांणी केलो. थोड्यांनी तांचो वावर शेवटाक पावयलो, थोड्यांचो पावोवंक ना, थोडे आणखी काम करनासात. पयल्यान आमी देवाक अर्घां दिवया. इतलें वर्तें भाग आमकां दिल्ल्याक आमच्या आवय बापाय मुखांत्र, इतलो व्हरतो त्याग आमी सांत सांतिनेक पयस पयस आमी सोदूंक वेता, भाग्यवंत जागे पळोवंक वेता, पूण आमचे आवय बापाय भाग्यवंत म्हणल्यार आमी जायते फावटी नेनाव. जायतो त्याग, जायतो सॅक्रिफायस तांणी केला. काळजांत तावन देवाक आमी अर्घ दिवया. अर्घ आनी होगळाप तुका सुमयान जेजू. अर्घ आनी होगळाप तुका सुमयान जेजू. अर्घ आनी होगळाप तुका सुमयान जेजू. सुमयान जेजू, एका काजारी जोड्याक सांगाता हाडताय तूं. आशिर्वादांनी भरताय तूं, कुरपेन भरताय तूं. एक नवें रसन तूं ह्या संवसारी हाडताय. जें कितें तूं त्या भुरग्याक शिकोवंक आशेताय, जें कितें तूं ताका दिवंक आशेताय, त्या जोड्या मुखांत्र, त्या आवय बापाय मुखांत्र तूं दिताय. आनी क्रमेन हें भुरगें व्हड जाताना ह्या भुरग्याकय तसलीच जबाबदारी दिताय. परत जें रचनेचें काम मनशाक तुवें दिलां तें चलोवच्याक सक्तेन कुरपेन भरताय. आनी आज सोम्या भाऊ आनी भयणीनो, आमी सुमेस्तान जाणाव लग्न संस्काराचेर, सक्रामेंताचेर जायत्यो अडखळ येवन आसात. जायते रितीचे मोडा येवन आसात, जायते रितीचे आकांत येवन आसात. कित्याक आमकां हर एकल्याक आमची आमची म्हणली खुशी आसा. आमकां जाय जाल्लें करूंक आमकां आशा आसा. पूण तीं दोगांय ती एक म्हणून पवित्र पुस्तकांत सांगता वय जेजू, तरी एक जावन जिवंक कश्ट. देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तेग तरी एक देव म्हणून आमी मानता. कित्याक तांची खुशी एक, पूण आमची खुशी एक न्ही. एका आवयच्या गर्भांत आयिल्लीं दोगां भुरग्यांची खुशी एक न्ही, तर दोन कुटुंबां जावन, दोन संस्कृती जावन, दोन विविध पाठतळां जावन आयिल्ल्या त्या दोगांची लग्न संस्कारांत एक जाल्ल्यांची खुशी एक कशी जावची. त्याग न्ही गे. केदो व्हरतो त्याग तांणी करूंक आसा. आज भाऊ आनी भयणीनो, सोम्याक आमी अरदान करतना आमी पयल्यान वळखून घेवया. आमच्या अरदान न्हय मात्र आमच्या वोंटांनी, न्हय मात्र आमी दिंबयेर पडोवन, न्हय मात्र आमी आमचे हात उबारून देवाक वाकाणचे, न्हय मात्र पवित्र पुस्तक वाचून आमी देवाक अर्घ दिवचें. आमचें जिवीत
केन्ना आमी त्यागाचें जावन एकामेकाच्या बऱ्यापणाक जावन आमी समर्पित हांव तें वर्तें तें एक वर्तें आराधन वर्तें बलिदान वर्तें मागणें जावन आसा. Don't think that your prayer is just a repetition of certain ideas, certain formulas, certain postures. No. तुझें जिवीत एक मागणें, तुझें जिवीत एक मागणें. मागणें म्हळ्यार तो संबंध तुझें जिवीत त्या देवाच्या सावळे खाल बांदून हाडचें एक मागणें. तुझें कुटुंब सोम्याच्या खुशे प्रकार बांदून हाडचें तें एक वर्तें मागणें. आनी आज आमचें कुटुंब त्या सोम्या लागीं हाडून आयल्या आमी. सोम्या, आमचें कुटुंब तुका आमी समर्पित हांव. आमचें कुटुंब तुज्या सावळे खाल बांदून हाडूंक आमी आशेत हांव. आमच्या कुटुंबान जायती अस्कतकाय आसा, उणेपण आसा, तरी सोम्या तूं आमकां खंडीत जावन सांडचो नाय. आमच्या कुटुंबांत जायती आशिर्वादां घाल्याय, आमी जायते बडें चिंतल्या ते आमच्या प्रयत्नाचो फळ म्हणून, आमच्या शेगुणाचो, आमच्या तालंताचो फळ म्हणून आमी चिंतला. सोम्या जायते बडें आमी हंकार पावल्या. म्हजो भुरगो इतलें करूंक शकता, तितलें करूंक शकता, ताका इतलें मार्क्स मेळटा, तितलें मार्क्स मेळटा, तितलो शाणो, इतलें हुशार, तें सगळें इतलो सांबाळ मेळटा, जायते बडें आमी चिंतला. पूण सोम्या ह्या सगळ्याचें मूळ तूं जावन आसा म्हूण जायते बडें विसरा लावन सोम्या आमच्या कश्टां वेळार आमी शिराप घाला, या तुज्या कुशे विरोध उलयल्या, आमच्या संतोशाच्या वेळार आमी हंकारान भरल्या सोम्या. पूण आज आमी सांगूंक आशेता, वळखूंक आशेता, मानून घेवंक आशेता, आमच्या अस्तित्वाचें मूळ जावन आसा तूं सोम्या. देखून आमी तुका अर्घ दिता, तुका होगाप दिता. दिन वस्ताव येसू मिया, तुवें केल्यास उपकारा. जिवीत आमचें समर्पित हांव, सेवेन तें पवित कर सोम्या मागता. अपूर्व्या संवसारान आमकां रचले, शेगुणी माय बाप फावो केली. भाऊ भयणी संगी कुटाम दिले, अर्घा अर्घा येसू मिया. अपूर्व्या संवसारान आमकां रचले, शेगुणी माय बाप फावो केली. भाऊ भयणी संगी कुटाम दिले, अर्घा अर्घा येसू मिया. काळजांत दिन वाचतां येसू मिया, तुवें केल्यास उपकारान. जिवीत आमचें समर्पित हांव, सेवेन तें पवित कर सोम्या मागता. अर्घा अर्घा सोम्या गायता, घडयेन घडी तुका दिन वाचता. सेवेन तुजे मुकली जिणी, नंदन जावं दी येसू मिया. अर्घा अर्घा सोम्या गायता, घडयेन घडी तुका दिन वाचता. सेवेन तुजे मुकली जिणी, नंदन जावं दी येसू मिया. काळजांत दिन वाचता येसू मिया, तुवें केल्यास उपकारान. जिवीत आमचें समर्पित हांव, सेवेन तें पवित कर सोम्या मागता. भाऊ आनी भयणीनो, थोड्या तेंपा आदीं एक स्त्री म्हणाली, फादर दोगां भुरग्यांक पोसोवंक तूं इतले कश्ट जातात. हांव नेना फादर, म्हज्या आवयन 8 भुरग्यांक कशें सांबाळलें गे म्हणून. शिकप नातलें, दुबळी काय आसली, 8 आमकां भुरग्यांक तिणें सांबाळलें.
कशें तिणें केलें, कशें अजाप केलें हांव नेना, म्हज्यान बिलकूल साध्य ना. सगळें आसून तिच्या की 100 वांट्यांनी चड ग्रेस्त आमी तिच्या की चड शिकप आसा, पूण म्हज्यान साध्य ना फादर. भाऊ न्हू भयणी न्हू, मी ओळखून घेवंक फावो आमची वडिलां आनी जायकी भाग्यवंत मनशां, पूण जायते फावटी आमच्या मोतीन उरचें कितें वता, कितेंय तांणी केल्ल्यो चुकी जावंक पुरो मारलें, जावंक पुरो आनी कितें सांगलें, जायते फावटी आमच्या मोतींत आमच्या वडिलां विशयांत नेगेटीव नाका जाल्लें उरता. दिनवसनेचो मनोभाव, ग्रेटफुलनेस उरना. ते आमी टेक फॉर ग्रांटेड, तें आमच्या हक्काचें. नाजाल्यार जल्मयलें कित्याक, तसलें हंकाराचें, तसलें अर्थ नातिल्लें उलोवणें जायते फावटी उलयतात. पूण जेन्ना आमची आवय बापाय अंतरतात तेन्ना आमी दुखांक गळयता. एक फावटी होगडायल्या उपरांत मागीर चिंता कितली बरी आसली, पूण होगडावन जाला. केन्ना आमी आमच्या आवय बापायक मान दिता, केन्ना आमच्या आवय बापाय थंय दिनवाशी आसा, आमी देवाक महिमा दिता. वी प्रेज गॉड वेन वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स. त्या खातीर तो उपदेश आसचो, तुज्या आवय बापायक मान दी. देवाक मान करचो म्हळ्यार येवन कुर्साक नमान करचो, या सक्रामेंतांतल्या जेजूक तकली बगावची, ते भायलो एक संकेत. खरो संकेत जेन्ना ताची उतरां हांव म्हज्या जिवितांत पाळटां तेन्ना. देखून एक उतर त्या जेजूच्या जायत्या देवाच्या जायत्या उतरां पैकी एक उतर भोव मोलादीक, तुज्या आवय बापायक मान दी. आज प्रत्येक जावन आमच्या काळजा मनांत जर नेगेटीव चिंता आसा, चिंतया आमच्या आवय बापाय तांकां कितें सूख घडल्या, तांकां सुरसुरे भोगल्यात, हें बगोनात परवाना. आज त्या सांकळीन तांकां बांदचें नाका. म्हज्या मम्मीन तशें सांगलें, म्हज्या मम्मीन अशें केल्लें, म्हज्या डॅडीन तशें सांगलें, पप्पान मारिल्लें, सोडया, गरज ना तें. गरज ना तें. त्या नेगेटीव चिंतपाक, त्या वायट या खोट्या त्या गणिताक आनी मुखार म्हज्या काळजांत, म्हज्या मनांत, म्हज्या जिवितांत, म्हज्या व्यक्तित्वांत स्थान ना. I don't want it to have in my life. I want to be grateful. I want to be joyful. I want to be peaceful. देवा थंय म्हाका दिनवाशी जावंक जाय. सोम्यान जेजू, रिपीट करा, म्हज्या मोतींत, म्हज्या काळजांत, म्हज्या मनांत तोंडांत आसलें सर्व ऋणात्मक चिंता ऋणात्मक चिंता म्हज्या आवय बापाय विशयांत, म्हज्या आवय बापाय विशयांत, विविध संगतींक लागून, विविध संगतीक लागून, जावंक पुरो तांणी सांगल्या उतरांक लागून, जावंक पुरो तांणी सांगल्या उतरांक, जावंक पुरो तांणी चलयल्या केल्ल्या करण्यांक लागून, जावंक पुरो तांणी केल्ल्या करण्याक लागून आमकां दुखलां आनी असो परिणाम जावन असो परिणाम आमच्या वडिलांतय, आमच्या वडिलांत आमकां एका रितीचो राग, तात्सार आनी तिरस्कार आसलो. पूण आज सोम्या, ह्या सर्व संगतींत हांव न्हू, या सर्व संगतींत हांव अलग जावंक आशें येता. हांव अलग जावंक, म्हज्या पापा मम्मीक, म्हज्या आवय बापायक हांव काळजांत तावन बक्षितां. हांव काळजांत तावन बक्षितां. तांणी सांगल्ली उतरां म्हाका दुखुल्ली, ताणें केल्ल्यो थोड्यो संगत्योय म्हाका रुसोवंक नात. पूण आज सोम्या, म्हज्या काळजांत हांव न्हू, म्हज्या पापा मम्मीक हांव बक्षितां. तांकां तुजें आशिर्वाद दी सोम्या. अर्ग आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. 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 भाऊ आनी भयणीनो, निमाण्या हप्त्यांत, या भाग्यवंत हप्त्यांत आमी आसा.
निमाणो हप्तो कित्याक गी म्हणालो तुजें हांव कित्याक गी म्हळ्यार जेजूचो निमाणो हप्तो वो लास्ट वीक ताच्या उपरांत तो कुडींत ना आत्मीक तरण आसा पूण कूड ताची निमाण्या शुक्रारा ह्या हप्त्याच्या शुक्राराक खुरसायतात आनी पुरतात आनी आयतारा दिसा ती जीवन जाता ट्रान्सफिगर जिवंत कूड जाता ह्या संवसारी नियमाच्या की वर्त्यान ताच्या वयल्यान चलचे तसली कूड जाता आमच्या दोळ्यांच्या भायर वेता आनी जर आमी पळोवंक गेल्या तर जाल्यार जेजून कित्याक मोराचें आसलें वाय डीड ही हॅव टू डाय ताणें कित्याक मोराचें आसलें विविध एक्सप्लेनेशन विवरण आसूंक पुरो तांतलें एक विवरण आत्मीक विवरण आमकां सर्गींच्या राजाक हाडचे पासत जेजून मरण आपणाचेर घेवचें आशिल्लें देंवसराक ताणें सलविचें आशिल्लें आनी आपणाच्या मरणा मुखांत सर मनशाचीं पातकां आपणाचेर घेवन जेजून मोराचें आशिल्लें हें सूख म्हूण सांगना हें सारकें पूण हें एका रितीन वांकडें म्हूण सांगयात सारकें न्ही एका रितीन कित्याक जर त्यांच देवाची खुशी जावं नासली तर जाल्यार तांणी मारल्यांनी कांय देवा विरोध कांय करूं ना देवाक जाय जालें तें केल्लें ना तांणी देखून तांकां शाबास म्हणाचें जेजूक जिवेशी मारिल्ल्यांक शाबास म्हणाचें जेजूक जरबान मारिल्ल्यांक शाबास म्हणाचें जेजूक विकृत केल्याक शाबास म्हणाचें जेजूक नेगारल्याक शाबास म्हणाचें कित्याक पवित्र पुस्तक हें आसा देवान प्रवाद करयल्लें तशेंच जालें देवाची खुशी पाळूंक तांणी एक हात मेळयल्ले बरी जालो न्हय की La última semana de Jesús जेजूचो निमाणो हप्तो म्हणलो एक बूक आसा इंग्लीश भाशेन तशें स्पॅनिश भाशेन तो आसा आनी तातूंत निमाणे एका हप्त्यांत जेजून कितें केलें आनी कित्याक ताका जिवेशी मारलो गी म्हणलें तसलें एक वेगळ्याच रितीचें एक चिंतप आसा आनी ताका जावन आमी जर ह्या चारी वांजेलांत हांव आमी वाचलें तर जाल्यार निमाण्या हप्त्यांत कितें जालें समजल्यार आमकां ताचो एक आनी एक अर्थ मेळटा पयल्यान भाऊन आनी भयणीनो जेजू ह्या संवसारांत आसतना देवाचें रूप वेगळेंच आशिल्लें मनशाच्या मोतींत देवाचें रूप वेगळेंच आशिल्लें देव बऱ्यांचो मात्र पातक्यांचो न्हय पातक्यांचो तो देव न्हय तो भाग्यवंतांचो देव एक चिंता सेकंड देव ग्रेस्तांचो देव दुबळ्यांचो न्हय दुबळीक एक शिराप देवान दुबळ्यांक शिराप घाला देव भलायकेवंतांचो कोणाक बरी भलायकी ना देवाच्या शिरापाचो संकेतीन देवातान पयस गेल्यान म्हणले सो संकेत पिडा शिरा आनी मरण हें चिंताप चड आनी चड जुदेव समाजांत आसले आनी तें चिंताप आतांय आसा आमच्या मतींत आसा आमकां कितेंय कश्ट आयलो देवान आमकां सांडला म्हूण आमी चिंताव सगळें बरें आसल्या जाल्यार देवान आमकां आशिर्वाद घाला म्हूण चिंताव सूख तें सारकें न्ही सारकें जायचें म्हणून ना सारकें तें जायचें म्हणून ना जेजू कितें करूंक लागलो जेजू देवाचें नीज रूप दिवंक सांग लोकांक दिवंक लागलो आनी म्हणालो कश्टांतल्यान वाजन वयतलें म्हजे सरशी या द लास्ट लिस्ट एंड लॉस्ट समाजांत निमाणें तिरस्कार करून उडयल्ल्या फाटल्यान गेलो आनी तो म्हणालो तुमी जावन आसा देवाची भुरगीं णव आनी णव त्या शेळयांक सांडून सुकोवन गेल्ल्या शेळयेक सोदून गेल्ल्या त्या गवळ्याक आपणाक वलायता आनी म्हणालो कोणें समाजांतलो कान उडयला कोण देवातान तो पयस गेलो म्हूण सांगतात पळय हांव तांकां सोदूंक आयलो भाग्यवंता खातीर आपूण आयिल्लो न्हय पिडेस्तांक गूण करता आनी म्हणटा वैजाची गरज आसची पिडेस्ताक भलायकेवंताक न्हय हांव आयलां पातक्यां पासत सिस्टमॅटीक रितीन जें कितें सामाजीक चिंताप आशिल्लें धार्मीक चिंताप आशिल्लें ताच्या उलटा जेजू गेलो आनी उलटा येतना कोण समाज येता म्हणून धार्मीक मुखेल येता म्हणून तिरस्कार बघून आसले केण्य बघून आसले जेजूचो पाटलाव करूंक लागले कित्याक देवाचें खरें रूप जेजू थंय प्रगट जावंक लागलें आनी तांकां तें नीज आकर्शण बघूंक लागलें ताच्या फाटल्यान गेलीं आनी हें सोसूंक जालें ना कोणाक धार्मीक मुखेल्यांक एका
पोझिशनार आशिल्ल्यांक देखून कोण पुरा देवाक आपणाच्याच रितीन चित्रावन आशिल्ले ते देवाच्या जेजूच्या विरोध केले आनी ते म्हणाले वो असो तूं मुखार गेलो तर जाल्यार आमकां काही स्थान म्हणसो ना. आमी चिंतले बरें जावचें ना कशें आमच्या भारतीय आमच्या गांवांत कास्ट सिस्टम वयलो वर्ग सेकेलो वर्ग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र म्हणलें तसलें हें आसात तशें थंय आसलें हर एका समाजांत आसा थंय तशें आसलें. देवाचो लागशिल्लो लोक अशें अशें देवाचो पयशिल्लो लोक अशें अशें म्हणून तांचें डेफिनेशन आसलें. जेजू म्हणटा तें उलटा न्ही तशें न्ही. देव सगळो जो मोग करता तो आमा सोमेस्ताचो बाप जू देवांचोय जेंतेलाचोय तातूंत कांयच फरक ना देवाक. जशें सूर्यो बऱ्यांचेर तशें कोटांचेर जसो देव आपणाचो पावस बऱ्यांचेर आनी कोटांचेर वरयता तसो तुमी जायचे म्हणटा. भाऊन आनी भयणीनो हें म्हारग पडलें जेजूक देखून ताका लागाड काडलो. ऑफकोर्स असो अर्थ न्ही देवान ताच्या मरणा मुखांतर आमकां सोडवण दिवना म्हणून अर्थ न्ही पूण डायरेक्ट रिजन हें जावन आसलें. आनी आजुनी भावन आनी भयणीनो आमच्या मोतींत जें कितें जुदेवांच्या मोतींत आसलें आजुनी आमच्या मोतींत आसा जायत्यांच्या मोतींत आसा. आनी ह्या मुखांतर जेजूक आमी वंटा आनी स्तुती करता पूण काळजांत तिरस्कार करता. कित्याक हांव म्हणटा केन्ना आमी आमच्या जिवितांत देव शिराप घालता म्हणून पाती येता केन्ना म्हणसर आमी चिंता देव आमचेर शिराप घालता तेन्ना म्हणसर त्या कुर्सायल्या जेजू विशयान आमी पाती येना ताका आमी नमस्कार करिना. कितली बरी कंतराय म्हणा कितलोय ताळयो पेटा कितलोय वांजेल वासा केन्ना म्हणसर तूं चिंताय देव तुजेर शिराप घालता ह्या शिराप घाला या आनी मुखार घालतलो ताचेर तूं शिराप मागताय हाचेर तूं शिराप मागताय तेन्ना म्हणसर त्या कुर्सायल्या जेजूचेर तूं पाती येनाय. यू डोंट बिलीव इन हिम. सगळो शिराप ताणें आपणाचेर घेतलो. ही टूक इट अपॉन हिमसेल्फ. देखून पयल्यान भावा आनी भयणी जर तुज्या मोतींत आतां आसा शिराप घालचो देव न्हय आमचो देव आशिर्वाद दिवचो. कोणाकच आपणातून पयस लोटसो दसलो देव न्हय हर एकल्याक आपल्या वेंगेंस घेवचो देव. आपणाकच खाली करचो देव आपणाकच पिंजून आपणाकच मोडून दिवचो. आनी हो देव बिलकुल तृप्ती जावचो तसलो देव न्हय. आपणाक पुंजावून दवरून आपणाचें व्हडपण चिंतचो देव न्हय. संपूर्ण जावन हर एका घडये आपणाक खाली करचो देव. तो खाली जायना तो खाली करूंक आशेता बिलकुल तो खाली जायना दिवनूच आसा. ही इज नेवर सॅटिस्फायड ऑफ गिवींग हिमसेल्फ. ही कीप्स ऑन गिवींग. तो आमचो देव. देवाक आमी अर्घ दिवया. तूं बरो म्हणल्या खातीर तुजो मोग करता न्ही. तो फारीजेव देवळाक येवन म्हणालो हांव हप्त्याक 2 पटी उपास करता दांतलो 1 वांटो हांव देवळाक दिता हांव दान धर्म करता हांव तें करता हें करता हांव त्या पब्लिकाना बरी हांव पातकी न्हय सुंकाकारा बरी न्हय हांव बरो मनीस. भावा आनी भयणी तूं बरो मनीस म्हणल्या खातीर देव तुजो मोग करता न्हय. गॉड डज नॉट लव यू बिकॉज यू आर ए गुड पर्सन. डोंट फूल युअर सेल्फ. तुवें इतलें मागणें केलाय तितले रेतिऱ्यो केल्याय तितली नोवेनां केल्याय तितले तेर्स म्हळ्याय तितलो वेळ दिंबी घालाय म्हणल्या खातीर देवान तुका आशिर्वाद दिवचो न्हय. तुजो देव बरो म्हणल्या खातीर ताणें आशिर्वाद दिवचो. तो तुजो बाप म्हणल्या खातीर ताणें तुका आशिर्वाद दिवचो. ही ब्लेसेस यू बिकॉज ही इज युअर फादर एंड यू आर हिज चाइल्ड. तूं ताचें बाळ. हांकार पावनाका. त्या देवाक अर्घ दिवया. उबी रावया. सर्वय आमी सोम्याक नावाडया म्हणल्यार गिता मुखांतर ह्या वर्त्या सोम्याक काळजांतावन अर्घ दिवया. आमी ना फावो तरी आमचो तो मोग करता आमकां वेंगता आमकां आशिर्वादांनी ताणें भरला आनीक आशिर्वाद घालतलो ताच्या सक्तेन आमकां भरतलो ताच्या कृपेन आमकां भरतलो म्हणल्यार त्या व्हड पातयेन सोम्याक आतां आमी अर्सून गावया. सर्वय आमी सोम्याक नावाडया. सर्वय आमी सोम्या नावाडया
संतोषाची गितां गाऊया वरती ताची कृत्यांनी अळ्या उपकार आमी तासो बावुडया सर्व आमी सोम्या नावाडया संतोषाची गितां गाऊया वरती ताची कृत्यांनी अळ्या उपकार आमी तासो बावुडया सर्व लोकांनो तळयो पेटून रसनारक नावाड्या सांगता सर्व लोकांनो तळयो पेटून रसनारक नावाड्या एक जावन आमी दुनिया देवाक जय जयकार करूया एक जावन आमी दुनिया देवाक जय जयकार करूया कित्याक देव तो बरो रसनार करो कीर्तन ताका गावया कित्याक देव तो बरो पोसनार करो ताचे थंय आमी उल्हासया कित्याक देव तो बरो रसनार करो कीर्तन ताका गावया कित्याक देव तो बरो रसनार करो ताचे थंय आमी उल्हासया सर्व आमी सोम्या नावाड्या संतोषाची गितां गाऊया वरती ताची कृत्यांनी अळ्या उपकार आमी तासो बावुडया नव्या गितांक ताळे मेळून रसनारक नावाड्या नव्या गितांक ताळे मेळून रसनारक नावाड्या मधुर संगीतान किन्नरी वाजोन स्तुती ताची करया मधुर संगीतान किन्नरी वाजोन स्तुती ताची करया कित्याक देव तो बरो रसनार करो कीर्तन ताका गावया कित्याक देव तो बरो पोसनार करो ताचे थंय आमी उल्हासया कित्याक देव तो बरो रसनार करो कीर्तन ताका गावया कित्याक देव तो बरो पोसनार करो ताचे थंय आमी उल्हासया सर्व आमी सोम्या नावाड्या संतोषाची गितां गाऊया वरती ताची कृत्यांनी अळ्या उपकार आमी तासो बावुडया उपकार आमी तासो बावुडया उपकार आमी तासो बावुडया अर्गानी होगळाप तुका सुम्यान जेजू अर्गानी होगळाप तुका सोम्या अर्गानी होगळाप तुका सुम्यान जेजू अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्गानी होगळाप तुका सुम्यान जेजू अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू देखील बसात भाऊन आनी भयणीनो बाग येवन हप्त्यांत आसा हांव जे सगळे जिविताक अर्थ दिल्लो हप्तो आमच्या जिविताक अर्थ दिल्लो हप्तो आनी ह्या हप्त्यांत आमी कितलें जेजू विशयान नियाळले रे उणेंत म्हूण सांगयात आनी कितलें चड नियाळटा हांव तितलें चड आमकां समजतलें आमच्या जिविताचो गूट भावार्थाचो गूट परगटुया म्हणून आमी मिसाळटां म्हणटा तो गूट भावार्थाचो आमच्या जिविताचोय गूट जेजू मेलो जीवन जालो परत येतलो कित्याक तो जेजू म्हजो सोडवणदार देखून ताचे बराबर हांवूय जियेतां आय लिव्ह इन एंड वीथ हिम ताचे संगी आमी जियेता आमी हर एकलीं त्या जेजू संगी जियेता भाऊ आनी भयणीनो
त्यामुळे जेजूक जिवेशी मारलो कित्याक गे म्हळ्यार ताणें देवाचें रूप बदलिलें. देवाचें अधुरें रूप या सारकें न्हय आसलें रूप मनशान चित्रीत केल्लें आसलें तें जेजून बदलिलें. आनी ह्या खातीर समाजांत आनी धर्मांत मुखेली आशिल्ले सोसूंक शकले नात. कित्याक तो दणसतल्या लोकां पाडतीन रावलो आनी देव तसलो न्हय. देवाचें खरें रूप ताणें उगडापें करतना ताचे विरोध रावलो. हें पयलें. भाऊ आनी भयणीनो, थोड्या तेंपा आदीं एका आटो वेळार हांवें एक सवाल विचारलें. मागण्या विशयांत तो आटो जावन आसलो आनी त्या मागण्या विशयांत उलयतना एक सवाल हांवें आयकोप्यां लागीं विचारलें. तुवें मागण आशिल्लें येदोळू देवान कितें दिलां? तुवें मागण आसतना तुका कितें मेळ्ळां? तुका मेळिल्ल्यांतलें वर्तें कितें? तुवें मागण आसतना कितें तुका मेळिल्लें? सगळें व्हडलें कितें? एक मनीस आतुयर कट म्हणालो, फादर हांवें मागण आसतना म्हाका कांयच मेळो ना म्हणालो. आय डीड नॉट गेट एनीथींग दॅट आय डीड नॉट प्रे फॉर. हांवें विचारलें ताच्या लागीं, तूं मनीस जावन जल्मोंक तुवें कोणा लागीं मागिल्लें तुवें? Did you pray? And afterwards you were born. भाऊ आनी भयणी, आमी जायते फावटी चिंतचे आमी मागिल्ल्याचो परिणाम जावन देव दिता म्हणून. तुवें मागणा जाल्यार दिता देव. तुवें मागण आसतना तुका ह्या संवसारीन जल्माक हाडलां. तुज्या जिविताचें देणें ताणें तुवें मागण आसतना दिलां. बेश्टें फोटोय नाका तूं. तुज्या मागण्याक लागून देव बदलत आनी तुका दिता म्हणून. देवाक तितलो ल्हान करिनाका. तितलो ल्हान करिनाका. हांव मागणें परिणाम करिनाय म्हूण सांगना. सारकें समजून घेया. सारकें समजून घेया. देवाक ल्हान करचो नाका. तो वर्तो ताणें उदारपणी ताकाच दिला. तुवें मागिल्ल्या खातीर ताणें दिवचें न्हय. जिवितांतल्यो जायत्यो मेजूंक असाध्य जाल्ल्यो तसल्यो संगती तुज्या खबरे विने दिल्यात ताणें. तुका खबर आसना त्यो दिल्यात. पूण आमी जायते फावटी ताचे विशयांत विसरता. आज एक वॉट्सअप संदेश असो पाशार जालो. तो संदेश नियाळून गेल्यार कितलो सोबीत कन्नडांत आसा आनी ताचें टायटल अशें आसा, ಔಷಧಿ ಅಂದರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. वकात म्हळ्यार खाली इंजेक्शन आनी गुळयो मात्र न्हय. आनी विवरून 11 पॉयंट आसात. पयलं, व्यायाम ಒಂದು ಔಷಧಿ. बरें केन्ना तूं बरें केन्ना चलताय, बरें एक्सरसायज करताय, तें एक वकात. इल्लोसो उपास करचो एक वकात. व्यायाम, उपवास, कुटुंबा सांगाता जेवचें एक वकात. एक सुरें जेवचें न्हय, कुटुंबा सांगाता जेवचें एक वकात. स्माईल दिवचें, हांसचें, इल्लें तमाशे करचें, तें एक वकात. नगू ಒಂದು ಔಷಧ. ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಒಂದು ಔಷಧ. कोणाक न्हीद पडना पळय, जायतीं कश्ट जातात, जायती पिडा शिरा न्हीद येविनय येवची. आनी देवान नैसर्गीक जावन आमकां न्हीद पडचें बरी केलां. कितले हरगां दिवचे आमी जायते फावटी पुरोवंक पुरो. इतली न्हीद कित्याक येतात? न्हिदेन म्हाका हें करूंक जायना, तें करूंक जायना. पूण न्हिदे वरवीं कितली भलायकी आमकां मेळटा. सामान्य जावन आमी चिंतूंकूच वचना. संबंधाच्या मनशान, मोगाच्या मनशां संगी वेळ करसूचें एक वकात. ಆತ್ಮೀಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದೇ ಒಂದು ಔಷಧ.
ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವುದೇ ಒಂದು ಔಷಧ. टेन्शन जाता जेजू म्हणालो तुम्ही टेन्शन करी नाकात, टेन्शन करून एक काळो केस दोवो करूंक जायना, दोवो काळो करूंक पुरो. जेजू म्हणालो आकाशाची ती सुकणी पळया, तें रानवट तण पळया, ती फुलां पळया, कांय ना. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದೇ ಒಂದು ಔಷಧ. हेरांक कुमो करचें एक वखात. कुमोक तुवें केल्ल्या मुखांतर त्या मनशाक बरेंपण मेळटा तें खंडीत. खालें म्हणिल्लें बरेंपण ताका मेळटलें जावं पयशांचें जावं पूण आनी कितें कुमोक मेळटली. पूण तुवें दिल्ल्या मनशाक कितें मेळना की खंडीत जावन मेळटा तें देवान दिवचें. एक व्यक्तीक संतोष भोगता, एका रितीचें सार्थकता भोगता, एका रितीचें समाधान भोगता. कितें म्हण हांवें केलें, जें कितें हेरांनी तुमकां करीचें म्हूण आशेतात तेंच तुमी हेरांक करा म्हूण सोमयान सांगिल्लें. हें न्ही आणखी हेर जायत्यो संगत्यात पूण त्यो सगळ्यो विवरूंक हांव वचना. भावनो आनी भयणीनो, हांव कित्याक हे उल्लेख करता गे म्हळ्यार जायत्यो संगती धर्मार्थ जावन मेळच्यो ताका आमी गण्य चिंता पुताटायना, ताका आमी मर्यादत दिना, ती आमी चिल्लून उडयता. खंयच्या संगतीक तूं मोल दिताय पळय ताका तूं मान दिताय, खंयच्याक तूं मोल दिनाय ताका तूं मान दिनाय. आमकां जिवितांतल्यो भोव मोलादीक संगती धर्मार्थ मेळच्यो जाल्ल्यान त्यो आमी चिल्लून उडयता. ताका मोल पडोवन दी, तेदना कळटा ताचें ताका कितलो व्हरतो मान फावो गी म्हणून, कितलो व्हरतो मान फावो तेदना कळटा. आनी देवान हें सगळें धर्मार्थ जावन दिलां. इतल्या देण्यानी आमकां भरलां, इतल्या आशिर्वादांनी आमकां भरलां. आनी सगळ्याचें की जायते बरयणार म्हणटा आनी हांव पयल्यान तें वळखून घेता. आमच्या जिविताचें देणें, भावार्थाचें देणें, हें सगळें वर्तीन देणी. पूण ह्या सगळ्या देण्यांचें एक पुंजोत, एक जेलो, एक बुक्को म्हणल्या बरी आमकां कुटाम दिला. कित्याक ह्या कुटुंबा मुखांतर हें सगळें सांगता मेळटा. भावार्थ आमकां कुटुंबांतान मेळचो, आमच्या कुटुंबांत तो हातांतर जावचो. आमच्या कुटुंबा मुखांतर जायतो मोग साळावळो एकामेका खातीर वावुरचें तें करचें सगळें आमकां कुटुंबा मुखांतर मेळचें. आमकां कुटाम दिला. खरी एक कुटुंब आपणाचें अस्तित्व ताचे तावन घेता. एफेसकारांक बरयलें पत्र 3 अध्याय 15वें वाक्य. खरी एक कुटुंब आपणाचें अस्तित्व देवा तावन घेता. म्हजें कुटुंब आपणाचें अस्तित्व, म्हज्या कुटुंबाचें अस्तित्व म्हज्या देवा तावन येवचें. आनी केन्ना त्या देवाक आमच्या जिवितांत आपणाचें काम करूंक सोडता तेन्ना जिविताची रूच बदलाता. सुटका म्हळ्यार कितें म्हूण कळटा. सोडवण म्हळ्यार कितें म्हूण कळटा. भुकेल्ल्या मनशाक मात्र खानाची रूच कळची. कुंगणें तें गाद आसा, पोट भरिल्ल्याक गरे कितें कोडू. पोट भरल्या उपरांत गरे कोडू. पणस म्हळ्यार पणसाचे गरे कोडू जाता म्हळ्यार सगळें आसा. आमकां थोड्यो संगती नाका मसर आयल्या देखून कांय प्राशस्त बगना. आनी ह्या खातीर थोडे फावटी देव इल्लेशे चिमटे काडटा समजूंक. कश्टूंक न्हय तुका, इल्लें ट्यून करता. हांगा वजंत्र आसा, तें वजंत्र ट्यून करूंक आसा पूण तें तितले फावटी ट्यून करीचें म्हणना. तें फॅक्टरीन ट्यून जाल्लें आसलें देखून तसो ट्यून उरता सदावत. गिटार आसता, वायलीन आसता, तांकां घरी एक फावटी ट्यून करचें पडटा. एक फावटी ट्यून करून 1 वर्स खेळोंक जायना. ते सावकास ते सडीळ जाता ते स्ट्रींग, ते परत्यान लो टायट करचें. आनी तेन्ना मात्र ताचो मधूर नाद
ती सरी दिवंक शकता. आनी ह्या खातीर थोडे फावटी आमच्या जिवितांत एका रितीचें लूजपण येता. कळीत नासतना आमी पाड म्हणल्या खातीर न्ही, सवकास जें कितें बरेंपण आमचें तें आसलें सवकास आमी होगडायता कळीत नासतना. आनी देव थोड्या संगती मुखांतर लो टायट करता. परत तो बरो स्वाद येवं दी म्हणून, बरो नाद येवं दी म्हणून, न्ही आमकां कश्टुंच्या खातीर, न्ही ताणें तिरस्कार केला सांडला म्हणून. बगार जेन्ना तो हें ट्युनिंग करता तेन्ना तो विशेश एटेन्शन दिता तुज्या वयर. इज पेईंग ए स्पेशल एटेन्शन अपॉन यू वेन इज ट्युनिंग यू. आनी देखून आमच्या जिवितांत कितें कश्ट समस्या कितें एका रितीचे सांडलेली एका रितीचे एम्प्टीनेस खालीपण भोगतना, सांडला म्हणून भोगतना, देव ना म्हणून भोगतना भाव आनी भयणी एका वेळार तशें भोगता तर जाल्यार पयल्यान उडास दवरूं तो लागीं आयला म्हणून अर्थ. देव लागीं आयला म्हणून अर्थ. सकाळी सुर्याक तुवें पळोवयेत, सांजेर तो बुडतनाय पळोवयेत, दनपारां डायरेक्ट जावन ताका तुवें दोळे दिवंक जायनात. कित्याक दनपारां सूर्य मस्त लागीं आसता. कितलो लागीं तूं सुर्या लागीं येताय तितले कश्ट तुका पळोवंक, कितलो पयस आसाय तशेंत देव. देवाच्या लागीं या देव तुज्या लागीं येतना तुका देवाचें एबसन्स भोगता, प्रेझन्स न्ही. पयस आसतना वय 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 देव आसलो म्हूण भोगता. तो लागीं तुज्या जिवितांत येतना जायते पटेन देव ना म्हूण भोगता, देवाचें एबसन्स भोगता. देखून भावंड आनी भयणीनो चिंता नाकात. भावार्थ या देवाचो अणभव म्हळ्यार व्हडली व्हडली विजनां घेवची. बगार या आनी कितें भोगचें. भावार्थ म्हळ्यार म्हजो देव म्हज्या कश्टांत तशें अंतकारांत, म्हज्या सलवणेंत तशें जैतांत हर एका घडये म्हज्या सांगात आसा. आनी इल्लेशे कश्ट भोगतना म्हाका तो सांगात दिवनूच आसा. म्हाका सांडू ना, म्हजे विसर पडो ना म्हणून पात येवचें आनी सत म्हणचें. आमचो देव आमकां सांडचो तसलो न्ही, आपल्या रक्तान मोल दिल्लो तसलो देव. सान पेद्रू आपल्या पयल्या पत्रांत म्हणटा, यू हॅव बीन परचेज्ड. तुमकां मोलाक घेतल्यांत आनी तुमी तुमची न्ही. यू हॅव बीन परचेज्ड विथ हीज ब्लड. आपले रगत दिवन ताणें मोलाक घेतलां, कांय पयशे दिवन न्ही, रगत दिवन मोलाक घेतला म्हणटा. तुमी येदोळ रगत दिवन कोणी मोलाक घेतलें आसा, काले म्हणे मोलाक घेतलें आसा. तुज्या देवान तुका मोलाक घेतला. दुसऱ्यांक मोल बांदूंक सोडी नाका. डोंट अलाव समवन एल्स टू फिक्स ए प्रायज अपॉन यू. तुवें हें केलां, तुवें तें केलां, तुका उलोवंक जाता, तुका तूं सोबीत आसाय, तुका इतली आस्त आसा, तुका इतली ग्रेस्तकाय आसा, हुद्दो आसा, देखून तूं सक्सेसफूल. मोल बांदूंक सोडी नाका. कोणाकच तुका मोल बांदचे हक्क ना. नो वन हॅज ए रायट टू पुट ए टॅग ऑन यू. तुज्या देवान तुका मोलाक घेतला. यू आर नॉट फॉर सेल. यू आर नॉट फॉर सेल. तुका विकूंक ना, ताणें घेतला. देखून भावा आनी भयणी, दुसरो विशय जो आमी नियाळचो, डू नॉट. पयलो विशय हांवें म्हळें, जेजून देवाचें रूपच बदललें. तो निर्गतीक असो, तो पातक्यांचो, तो सलवल्ल्यांचो देव म्हणून ताणें दाखयलें. आनी दुसऱ्यान ह्या देवान आपल्या मरणा मुखांतर, आपल्या रक्ता मुखांतर सोडवण दिल्या. देखून म्हज्या जिविताक विशेष एक अर्थ ताचे तावन येवचो. देखून कोणें मोल बांदूंक जायना, कोणेंय मोल बांदूंक जायना. गडीभर आमच्या जिवितांत कितें परस संगती आसा त्यो वळखून घेवया. लेट्स एक्नॉलेज कितें ग्रेस्तकाय आमच्या भितर ताणें पूर्ण दवरल्या, कितें आसा वळखून घेवया. हांव विनंती करतां, कोणाक देवाक अर्गां दिवंक जाय ह्या ग्रेस्तकाये पासत, तुजे थंय आसचे ह्या ग्रेस्तकाये पासत हो मुकलो वेळ आमी एक 10 मिनटां देवाक अर्गां दिवन आमी करचुची. पूण सोदून काडा तुमच्या भितर या तुमच्या कुटुंबांत कितें आसा, प्रत्येक जाण तुमच्या भितर कितें आसा. आनी आमचो उलो जावं दी अर्गां आनी होगळाप तुका सुमयान जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका सुमयान जेजू. लजे नाकात. देवान तुज्या जिवितांत कितें दिलां, तुका कितें दिलां, तुज्या कुटुंबांत कितें घालां तें एक्नॉलेज करून, तें वळखून घेवंक लजे नाका.
उक्त्यान पसारया. घट्ट सांगा. Örgani hoglaptu kasumya. Örgani hoglaptu kasumya Jesu. भाऊ आणि बहिणीनो, खंडिसान आमच्या हरी एकल्याच्या काळजांत थोडे म्हणी आसा सांगूंक जेजू लागे. एक म्हणी विशय आमचे लागे सांगूंक आसा, ताका अर्गां दिवंक थँक्यू म्हणून सांगूंक आसा. आनी देव आमची चिंतना आमच्या काळजा मनात कितें आसा तें सगळें जाणा. तो खंडीत जावन संतोसता. A grateful heart is the best gift that we can offer to God. दिन वाचण्याचे काळीज ताच्या की वरते आमी कितेंय दिवंक जायना देवाक. ताका आमी दिन वाचता, ताका आमी अर्गां दिता. पूण जायते फावटी जिवितांत मोडां, कश्ट, समस्ये, पिडा शिडा आनी कितें येताना हें कितें बरेंपण, बरें चिंताप, अर्गां होगळाप आसा तें पयस वेता. तें पयस वेच्या बरी जाता. निजा की आमकां बरें वत आसतना बरो पावस आसतना सातें या सत्री जाय. आमकां सत्री जाय न्हय कांय पावस आनी वत नातले आसले जाल्यार जाय. भावार्थी तसोच आमकां भावार्थ जाय केन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट समस्या येता तेन्ना विशेश जावं. पूण विशेष कितें म्हळ्यार आमकां कश्ट समस्या येताना आमचो भावार्थ पयस खंय धांवता, चंचल जाता, कितें भियेता, कितें जाता. आज देव सांगूंक आसता, मोळाब कोसळून फासळून पडोवन दी, भुंय कांपण वचून दी, पूण म्हजो मोग ससनाक बाळटा. चिंती नाका. तुका बरो अणभव जाल्ले तेन्ना मात्र या तुका कितें थँक्स म्हणूंक आसा तेन्ना मात्र या मीस केल्ल्या जाल्यार या अरदान केल्ल्या जाल्यार तुका एक बरो एक संतोशाचो अणभव जाता तेन्ना मात्र म्हजो मोग विश्वासी ना. पूण तातूंत कश्टांत आसतनाय, निराश जाल्ल्या तेन्नाय, सलवल्ल्या तेन्नाय, कितें पिराशिला सोसूंक मेळिल्ल्या तेन्नाय तुवें चिंतल्याच्या की जायत्या चड मापान म्हजो मोग तुजे थंय आसा. हें सोबीत कंतार इजाया प्रवादाच्या त्या प्रवाद 49व्या अध्यायाचेर बांदून हाडलेलें आसलें. एक आवय विसरात गे ती विसरली आमी सोरसना म्हणून जेजू देवान दिल्ली ती बसावणी आतां ह्या कंतारा मुखांतर आमी गायतना प्रत्येक जावन
आमच्या काळजांत आनी मनांत तो देवाचो मोग जिरोवन दी म्हूण मागया. जे कोणाक दिंबी घालूंक जाय, दिंबी घाली येत ताचे लागीं सांगा. हें खंतार म्हणटना खाली खाणान मात्र आयकोवचें न्हय, आमच्या सगळ्या व्यक्तित्वांत तें ग्रासूंक, तें आमच्या तें वेंगूंक आमी प्रयत्न करया. सोबीत आसात ह्या खंताराची उतरां. मोळाब कोसलोन फासलोन पडून दी भुंय कंपोन संपोवन दी. विश्वासी म्हजो मोग तो बाळसो समसोना केदी. मोळाब कोसलोन फासलोन पडून दी भुंय कंपोन संपोवन दी. विश्वासी म्हजो मोग तो बाळसो समसोना केदी. थोडे दीस आदी हांव एका मोरणाक म्हूण गेल्लो. गोंयांत आशिल्लें तें मोरण. आनी ती स्त्री 40 वर्सांची अंतरली. किडनी फेलियर जावन अंतरली. डॉक्टरांनी दिल्ल्या सूख वखदांक लागून तिची किडनी फेल जाल्ली. लागीं 10 वर्सां किडनी डायलिसिसाक ती गेल्ली आनी निमाणें थोडे दीस आदीं ती अंतरली. आनी अंतरल्या वेळार तिचो घोव आनी तिची धूव इतल्या शांत प्रशांत रितीन आसात. एक दूख दोळ्यांत हांव गळोवंक ना. देवाच्या कुशेक संपूर्ण जावन खालतीमान घाल्ले तसलें दृश्य भावार्थाची साक्ष थंय पळोवंक मेळ्ळी. भावणो आनी भयणीनो, कांयच ना. खाली 40 वर्सांची स्त्री, तिचो पती 50 वर्सांचो, धूव काय 20 वर्सांचे, पूण संपूर्ण जावन देवाच्या कुशेक खालतीमान घाल्लें. आनी सिमिस्त्रे गेल्ल्या तेन्ना त्या दादल्याक हांवें कंडोलेन्सेस म्हणटाना तो म्हणालो, फादर हांव जाणा म्हजी स्त्री जायती कश्टाली पूण भावार्थान घट्ट रावली. म्हज्या स्त्रियेंत हांव भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हूण शिकलो फादर. देवान म्हाका एक वर्तें एक हातेर जावन म्हाका दिल्लें आनी आज हांव सत म्हणटा ती शांतीन जावन म्हजे पासत विनंती करता. भावार्थी कुटुंब, भावन आनी भयणीनो, मोळाब कोसळून फासळून पडोवन दी पूण विश्वासी तो मोग सदांच बाळटा. आमच्या जिवितांत तो बाळोवन दी. परत हे आमी गावचे सांगता. मोळाब कोसलोन फासलोन पडून दी भुंय कंपोन संपोवन दी. विश्वासी म्हजो मोग तो बाळसो समसोना केदी. विसरत गायेक आवय आपल्या पानोची उंचा तानुल्या. आवयक तरी विसर पडात, हांव तुका विसरसोना. विसरत गायेक आवय आपल्या पानोची उंचा तानुल्या. आवयक तरी विसर पडात, हांव तुका विसरसोना. हांव तुका विसरसोना. आय नॉट फॉरगेट यू. भावन आनी भयणीनो, मनीस दिल्ली भास विसरता. थोडे फावटी आमकां विसर पडटा. आमी कितें कितें भास दिल्या, कितें कितें सांगलां, कितें कितें निर्धार केल्यात आमी विसरता. पूण देवाक विसरूंची बिरना. ही कॅन नेवर फॉरगेट यू. तळव्या आतार म्हज्या हातार हांवें तुजें नांव कांतयलां. कित्याक सदांच तें म्हज्या मुखार आसा. जे एक सांकेत रितीन सांगचें तें, तूं म्हजे मुखार सदांच आसाय. आमी देवा मुखार आसा आनी केन्ना तो आमकां पळयता. आपल्या पुताक तो पळयता. When God looks at you, he looks at his son, the image of his son on you. तें आमच्या भावार्थ्यांचें पवित्र स्नान घेतल्यांचें भाग तें. कुसव्यान आसता तुका आकारलो
मुजस करून विसलो हातात ताळवेर लिकून तुझे नाव सावळेंतली पहिलो कुसव्यांत आसता तुका आकलो मुजस करून विसलो हातात ताळवेर लिकून तुझे नाव सावळेंतली पहिलो मसरात गाये कावोई आपल्या पानोची उंचा तानोळ्याक आवयक तरी विसर पडात हांव तुका विसरचोना विसरत गाये आवय आपल्या पानोची उंचा तानोळ्याक आवयक तरी विसर पडात हांव तुका विसरचोना भियेनाका हांव संगी आसतलो मजत गठाई दितलो जै ते वंदिया उजव्या हातान हांव तुका सांबाळतलो भाऊ आणि बहिणीनो देवान जेजून परत परत सांगची उतरां भियेनाका डोंट वरी डोंट बी अफ्रेड दर्याचेर तो उदकाचेर तो चलोवन वता शीस भियेता मेल्ले भियेनाकात हांव तो भियेनाकात कितलेशे फावटीन जेजून सांगची ते उतरां भियेनाकात कित्याक आमी भियेता कंट्रोल सुकलो कितें अवघड जाता कोणना कितें जाता कोणना आमी काल जाता कोणना जायते एकाने तिचें भे आमकां आसता प्रत्येक जण मरणाचें भे आमी सगळें वगडायता कोणना जालें कोणना भियेनाका हांव तुजे संगी आसतना तूं बुडा नाय पेद्रू बुडता म्हणटना तें ल्हार पडोवन विश्वास हाल्लो बुडोवंक लागलो कित्याक दुबावलय हांव आसा धर्न उखल्लें भावा आनी भयणी न्ही मात्र पेद्रूक तो धर्न उखलता आमकां हर एकल्याक तो धर्न उखलता पूण बुडोवंक आमी आशेवचें न्ही ताचे संगता जैते वन जावन मेटां काडच्याक हें कंदार हें चरण आमी गायतना आमच्या काळजांत आसचें बें आमच्या मोतींत कितें राटावळी आसात एका रितीचे सलवणी म्हणून आमी वेंगून घेतल्या जावंक पुरो भावण आनी भयणीनो जायते पटी हें बें देवातावन न्ही वायट सक्तेतावन येवचें कितलो तूं भियेताय तितलो तूं सलवताय तुका सलवंच्याक म्हण देवान रचलें न्ही तुवें सलवंच्याक म्हणून ताणें आपणाचो प्राण दिल्लो न्ही तुवें जै तेवून जावचे बसोदो ताणें आपणाचो प्राण दिल्लो आनी ह्या खातीर हें आमच्या काळजा म्हणत आसचें बें सांडया ह्या भियाक म्हज्या जिवितांत स्थान दिवंक हांव आशेना सोम्या तुज्या धैर्यान म्हाका बर म्हणून हें चरण गायतना आमी गावचें भियेनाका हांव संगी आसतलो मजत घटाय दितलो जैते वंत ह्या उजव्या हातान हांव तुका सांबाळतलो भियेनाका हांव संगी आसतलो मजत घटाय दितलो जैते वंत ह्या उजव्या हातान हांव तुका सांबाळतलो विसरत गायेक आवय आपल्या पानोची उंचा तानोल्याक आवयक तरी विसर पडात हांव तुका विसरचोना विसरत गाये आवय आपल्या पानोची उंचा तानोल्या आवयक तरी विसर पडा हांव तुका विसरचोना ओ आवयक तरी विसर पडात हांव तुका विसरचोना
एक बरयणार म्हणटा देवाच्यो बसवण्यो द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड आर लायक चॅक्स. देवाचे बसवणे चॅक आसले बरी. यू नीड टू क्लेम दॅट. बेश्टे भितर दवरल्यार त्या चॅकांत तुका कांय मेळना. तुवें वचून तें बँकाक दिजे तेन्ना ताचो मुनाफो मेळटा तुका. जे कितें बसवणी देव पवित्र पुस्तकान दिता ती बेश्टेन तरी वाचून बूक उमो घेवन तसो दवरच्याक न्ही. यू नीड टू क्लेम दॅट. क्लेम म्हळ्यार तें पातयेवन तुवें आपणाचें करून घेवंक आसा. प्रत्येक जावन असली बसवणी ही एक वर्ती बसवणी. हांव तुजे सांगात आसा देवाची बसवणी केन्ना आमकां थोडे फावटी एकसूरपण भोगता. आमकां हर एकल्याच्या जिवितांत सुक्ती आनी बर्ती येताच. थोडे फावटी आमी संतोश नासता. थोडे फावटी आमकां सकाळीं सांडलां निराशे भोगता. काल्याक जी येता म्हणल्यार तसलें चिंताप येता सामान्य तें. पूण तसलें चिंताप येताना तेंत चिंताप गुंडावचें न्ही. देवाची बसवणी तेन्ना क्लेम करीचे. हांव तुजे सांगात आसा पुता. एक आवय सांगल्यार हांव सांडसो तसलो देव न्हय म्हणून सांगचें तें. आनी तेन्ना तुका इमिडिएट भोगता. यू वील कम टू एक्सपिरियन्स दॅट युअर गॉड इज विथ यू. तुजे सांगता तो देव आसा म्हणून खाली मोतीन न्हय. तेन्ना तुका तें एक अणभोगाक येता. नातर ती उतरां मात जावन उरतात. देखून कितले आमी पवित्र पुस्तक वाचता आनी तांतले बसवण्यो थोडे फावटी बरोवन दवरया. वॉट ऑल प्रॉमिसीस आर देर दॅट गॉड हॅज मेड. त्यो बसवण्यो त्यो आमचे पासत आसच्यो तसल्यो. यू नीड टू होल्ड इट फर्मली. यू नीड टू क्लेम इट. आनी तेन्ना तें रियलायज जाता देव तुज्या जिवितांत करून दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. भवनान भयणीनो पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी अरदान करन आसाव. भाग्यवंत हप्त्यान आसाव. आनी प्रत्येक जावन आज लग्न्या जोड्या पासत आमी मागता. ह्या वक्ता ह्या वेळार लग्ना जोड्या पासत येदोळूच आमी आमच्या आवय बापाय पासत देवाक दिन वाचले. तुमच्या मदें लग्न बेसाक फावो तो स्थानमान मेळो आनी पती पत्नी मदलो विश्वास निश्कपटी जावन असो. हेब्रेवांक बरयलें पत्र 13 अध्याय 6 वाक्य. लग्ना बेसाक फावो तो स्थानमान मेळो. फावो तो स्थानमान मेळो. हांगा तुमी खंडीत जावन जायतीं काजारी जोडी आसात. आयची समाज काजारी एक फॅशन म्हणून घेता. खाली लैंगीक कुशलकाये खातीर मात्र आसचें म्हणून चिंता. देखून एकल्यातय आसचें आकर्शण वचोन आनी एकल्यातय आकर्शण येत तर जाल्यार विच्छेदन दिवयेत आनी वचोन दुसऱ्या काजार जावयेत म्हणल्यार तसलें चिंताप म्हणल्यार तसलें तत्व घेता. हांव हांगा तावन खंडीत जावन फर्माण मारूंक आशें ना. विच्छेदन जाल्ल्यांचेर फर्माण मारूंक आशें ना. तांचे थंय बिरमोत खंडीत जावन आसा. कित्याक कोणूच विच्छेदन जायचें म्हण आशें ना. तांच्या जिवितांत कितें गी चड घडलें कितें गी तांच्यान सोसूंक जावना. कितें गी ती एक घडी तांकां समजूंक एकामेकाक समजूंक बोगसूंक एकामेकाच्या मोगांत वाडोवंक साध्य जावना. तशें जाल्ल्यान तशें घडलें. देखून तांचेर फर्माण मारूंक नये. खंडीत जावन तांचे थंय आमकां जायती भिरमोत आसा. तांचे पासून आमी मागोवंक फावो. पूण भावनो आनी भयणीनो लग्ना बेसा विशयांत आमी नियाळ करतना हेब्रेवांक बरयलो बरयणार येदोळच आमी आयकल्ले बरें म्हणटा तुमच्या मदें लग्ना बेसाक फावो तो स्थानमान मेळो आनी तुमच्या मदें आसचो मोग निश्कपटी जावं. कसलो स्थानमान कसलो स्थानमान आमच्या काजारी जिवितांत एकामेकाक दिवंक फावो. ह्या खातीर आमकां क्रिस्तांवांक लग्न खाली एक कॉन्ट्रॅक्ट न्हय.
कॉन्ट्रॅक्ट म्हळ्यार एक ಒಪ್ಪಂದ मात न्ही, एक ಒಡಂಬಡಿಕೆ, एक टेस्टमेंट, एक सल्लो, जिंगे उतर पवित्र पुस्तकांत देव आपल्या परजे लागीं त्या संबंधाक वापरतात तो शब्द वापरला. देखून आमच्या लग्नाक अर्थ जेजू आणि पवित्र सभा म्हणजे आमच्या आणि जेजू मध्ये कसलो संबंध असा त्या संबंधा प्रमाणे एका पती आणि पत्नी मध्ये असो संबंध. जेजू सदांच विश्वासी आपल्या परजेत या पवित्र सभेत. पवित्र सभा म्हळ्यार ही गरज नाही. पवित्र सभा म्हळ्यार हांव आनी तूं आमी भवार्थी लोक जावन आसा पवित्र सभा. आणि जेजू आपणाक ह्या पवित्र सभेचो पती, पार्टनर, सांगाती म्हणून उलो करता. हांव तुजो सांगाती, हांव तुज्या जिवीत असो वांटो भाग सेपरेट करूंक जायना तसलो. कशें एक स्त्री आणि दादलो सांगता येताना आणि लग्न बेसन एक जाताना ती दोगांनी ते एक म्हणून जेजू सांगता तशेंच एक भावार्थी जेजू वेंगताना तो देवातय एक जाता. आणि जेजू हे पवित्र ही गरज माता लग्न बेसाक जेजू आणि पवित्र सभेमध्ये असलेल्या त्या संबंधाक वलायता. देखून तुम्ही कोण लग्न जाल्यांत तुम्ही खाली लग्न जाल्या त्या मनशा कडेन न्ही. तो एक सक्रामेंत म्हळ्यार देवाक अनुभव करची एक वाट, देवाक तुझ्या जिवितांत घेवची एक वाट. सक्रामेंत म्हळ्यार अदृश्य देवाक सदृश्य करची एक वाट. देवाक आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक जिबेन चाकोवंक जायना. हे सक्रामेंत साध्य करतात. लग्न एक सक्रामेंत. देखून तुझ्या दादल्या मुखांतर देव आपणसो मोग दिवंक आशेता आणि तुझ्या पतीने मुखांतर देव तुजो मोग करूंक आशेता. देखून लग्न बेसांत खाली लैंगिकता मात्र नाही, जायत्यो हेर संगती आसात. आणि ह्या लग्न बेसाची गुंडाई, त्या लग्न बेसाची ग्रेस्तकाई तुका काजार जाल्ल्या वेळार त्याच वर्सां त्याच घडये समजना. जायती वर्सां तुवें जियेल्या उपरांत सवकास ताची गुंडाई, गोडसाण, सोबाई, ग्रेस्तकाई सवकास समजता. सवकास समजोवची. हांव चिंतिना कोणूच काजारी जोडे संपूर्ण जावन तांच्या काजारी जिविता विशयांत समजतात म्हणून हांव चिंतिना. संपूर्ण जावन समजोवंक शकना. देवान दिवच्या वर्ते आशिर्वाद तुझ्या जिवितांत तुझ्या जिनिये सांगात्या मुखांतर जावंक पुरो तुजी लिसां बांदूंक शिकताय, जावंक पुरो थोडी बेसां बांदूंक घेताय, जावंक पुरो आनी कितें विशेष रितीचें देवाचें योजन त्या तुझ्या जिनिये सांगाती या संगतीने मुखान तुका मेळटा, उगडापण जाता. तर थोडो वेळ तुमच्या जिवितांतल्या ते अविभाज्य भागा पासत त्या जिनिये संगाती या संगतीने पासत देवा अर्गां दियात. Now is the time to thank God for your life partner and ask His blessings upon them. त्या तुमच्या जिनिये संगत्याक देवाक समर्पया, ताका अर्गां दिवया आनी ताची आशिर्वादां तुमचेर घेया. कित्याक एक संतोष भरीत लग्न जोडे जेजूचे वर्ती साक्ष जावंक पावता. A truly happy, contented family or a couple is a great testament, a witness to the presence of God in the world. आणि ह्या खातीर लग्न बेसाचेर वयल्या वयर अणावता आनी कितें येवन आसा. कित्याक देवाचें हजरपण ह्या संवसारांत वायट सकत देंवसार सोसूंक आशेना, सोडिना. So when you live your marital life to the best of your ability, then itself you bear testimony to the presence of God. जेन्ना तूं तुजें लग्न जिवीत, काजारी जिवीत तुका साध्य जाता तितल्या बऱ्या मापान जियेतना
तूं देवाच्या हजरपणाक एक सक्स जाताय आनी तसो फळ जावन तुज्या जिवितांत तुमच्या कुटुंबांत भुरगीं बाळां येताना आनी तांकां तूं रुपीत करतना तूं त्या देवाच्या हजरपणाक सक्स जाताय मात न्हय त्या देवाचें कुटुंब तूं वाडयताय आनी ह्या खातीर आमकां भावण आनी भयणीनो लग्न एक सक्रामेंत यू पार्टिसिपेट इन द लायफ ऑफ गॉड एंड गॉड पार्टिसिपेट्स इन युअर लायफ तुज्या जिवितांत देव वांटो घेता आनी देवाच्या जिवितांत तूं वांटो घेताय आमी कोणूच संपूर्ण न्हय आमी कोणूच संपूर्ण न्हय तुजो दादलो तुजी जिनिय संगतीनी संपूर्ण न्हय जायते उणेपण आसा जायत्यो चुकी केल्यात जायते दूख ताचे वरवीं तिचे वरवीं तुका भोगलां खंडीत नो डावट नो डावट तुवें तुज्या जिवितांत कितलेशेपणी तुज्या घोवाक या तुज्या बायलेक संतोष समाधान शांती बरेपण भोगूंक दिवच्या बदलाक वायट दिलाय खंडीत आय डोंट थिंक एनी वन ऑफ यू आमच्या मदें अशें कोणूच सांगूंक शकनात हांवें येदोळ म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक दूख दिवं ना वायट दिवंक ना बरेंत दिलां म्हणून आमी कोणूच सांगूंक शकना रागाच्या एका घडये कितेंगी उतर सांगून येता बेजाराच्या एका घडये कितेंगी जावन वेता नॉर्मल ते नॉर्मल समस्या ना तातूं वळखून घेवया पूण आज भावनो आनी भयणीनो वी नीड टू सेलिब्रेट आमी देवाक आमी संभ्रम करूंक फावो कित्याक देवान तुमच्या लग्न जिविताचेर आशिर्वाद घाला येदोळ सांबाळला येदोळू कळीत नासतनाच ताचें आजरपण तुमच्या जिवितांत ताणें स्थापीत केला काजारा पयलें कितलो स्वार्थ कितलो व्हडपण आसलें पूण सवकास तो स्वार्थ तुमचे थावन मेकळो करन तुमकां एक आवय या बापय जावचे भाग आनी त्या मुखांतर निस्वार्थपणान आनी एका रचनेच्या वाडवळीक कारण जावचें आसलें ट्रान्सफॉर्मेशन रुपांतरपण देवान तुमचें थंय हाडलां यू लूक एट युअर सेल्फिशनेस युअर एरोगन्स वेन यू आर नॉट मॅरीड एंड आफ्टर बिईंग ए पेरंट तूं काजार जावच्या पयलें आनी एक आवय या बापय जाल्या उपरांत या काजार जाल्या उपरांत तुजें थंय आसलें आयिल्लें तें बदलावण आयिल्ली ती बदलावण पळय तूं खंयच्या युनिवर्सिटीन गेल्लो तर जाल्यार या खंयची रेतीर तुवें आयकल्ली तर जाल्यार या खंयचें पवित्र पुस्तक तुवें वाचलें जाल्यार तसली बदलावण तुजें थंय येती ना देवान त्या तुज्या जिनिय संगती या संगतीने मुखांतर ती बदलावण सवकास हाडल्या मोती एका ऑयस्टर एका खुब्यांत जाता पूण तें मोती जावचें कशें त्या ऑयस्टरान त्या खुब्या भितर एक रेवेसो कण या एक दुसरो एक कण ताच्या जिवाक न्हय आसलो कण भितर रिगल्या तेन्ना तो ते ऑयस्टर ताच्या कुडींतल्यान भायर घालूंक प्रयत्न करता इट वॉन्ट्स टू स्पीट इट आउट कशें आमच्या कुडीक कांटो रिगलो जाल्यार आमी कांटो काडूंक अशें तशेंच ती रेंव कृतक जावन मोतयां करची तशींच करतना त्याचे भितर जाय म्हण एक रेवे कण ताचे भितर घालचो आनी तो खूब ट्राय करता ताच्या कुडींतल्यान भायर घालूंक आनी ताचे तावन ते एका रितीचो गम एका रितीचो रोस भायर येता आनी ते भायर घालून ट्राय करतना त्या रेवे भोंवतणी सवकास ते मांडता पूण ते भायर घालूंक शकना निमाणें सोबीत ते मोती त्या ऑयस्टर त्या खुब्यातय जल्माता ऑफकोर्स ते मोती जल्मातना ताचे भितर आसलेली त्या खुब्यांत आसलेली जिवी मोरता मोराचे कित्याक ताका जागो उणो उणो जाता ताचो जागो हे मोती आक्रमण करता म्हणजे ते सोबीत ते मोती त्या जिवीक कळीत नासतनांत रुपीत जाल्लें आमच्या जिवितांतले मोती
निजायकी कितें आमी शेगूण म्हणटा कितें देवाक मानवचें तसलो त्याग साक्रिफीस आमकां कळीत नासतना आमचें तें रुपीत जावचें. जायते फावटी आमी कश्ट समस्या आमी चिल्लूंक म्हणून प्रयत्न करतना ताचें पयस वचूंक म्हणून प्रयत्न करतना आमचें तें थोडे फावटी त्याग कितें साक्रिफीस कितें सलवणी म्हळ्यार कितें खालतेपण म्हळ्यार कितें म्हणून तेन्ना आमकां समजोवचें. तुज्या जिवितांत सगळें मेळलें तेन्ना तूं जैतेवन जाल्लें तेन्ना आनी बरी भलायकी आसलें तेन्ना सगळें तुवें चिंतलें बरें जाल्लें तेन्ना खालतेपण येता म्हूण चिंती नाका. खालतेपण येवचें तूं सलवलें तेन्ना, खालतेपण तुजें तें जल्म म्हणजे तुका इन्सल्ट केल्या तेन्ना, खालतेपण तुजें तें येवचें तुका कोणूच ना म्हणून तुजें तें आसलें सगळें पिंजून काडलें तेन्ना तुका खालतेपण येवचें. तुजें तें कितें आसा हांव कांयच न्हय, देवा विनय म्हजें तें कांयच मोल ना म्हूण तुका तेन्ना समजोवचें. भावा आनी भयणी, पवित्र आत्मो देवान दिल्लें व्हरतें मोती, व्हरतें दायज पवित्र आत्मो जेजून आमकां दिल्लो. आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सक्स जावन जियोवच्याक देवान जेजून दिल्लो तो आत्मो पवित्र आत्मो. त्या पवित्र आत्म्याचें हजरपण आमचेर मागीर खंडी जावन ही उतरां खंयचींच उतरां संपूर्ण न्हय. हर एका उतराक लिमीट आसा. ह्या उतरांत आसा पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवोण ये. देवोण ये म्हणटना तो वयर आसा ताणें देवोण ये जें म्हणल्यार तसो एक चिंता येवंक पुरो. पूण पवित्र आत्मो वयर आसा सकयल आसा म्हणल्यार पवित्र आत्मो आमच्या भितर आसा. हें मागणें आमी हें खंतार आमी करतना आमचें थंय पवित्र आत्मो जागो जावं दी. लेट अस pray that the Holy Spirit that is within us might be awakened. We might able to set the Holy Spirit free. त्या पवित्र आत्म्याक आमी बांदून घाला जावन असो पुरो. त्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय राजवट चलोवंक आपोवणें दिवया. कंथार नंबर हें कंथार आमी गायतना त्या पवित्र आत्म्याची मजत प्रत्येक जावन तुमच्या जिणये सांगाती ह्या सांगातीचेर मागची. पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवोन ये. 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 जायते फावटी एब्सन्स देवाचें गैर हजेरी आमकां भोगता. पवित्र आत्मो आमकां पवित्र स्नाना मुखांतर थिरावणे मुखांतर आमकां दिला तर जाल्यार आमचें तें आसा तर जाल्यार आमी जायते फावटी चिंता पवित्र आत्मो खंय दुसरे कडेन आसा, खंय वयर आसा, खंय सर्गार आसा. सर्गींचें राज तुमच्या भितर आसा, तुमच्या मदगांत आसा म्हणून सोमयान सांगलां. आनी पवित्र आत्मो आमकां पवित्र स्नाना मुखांतर आमच्या भितर दिला. नेनान तुमी पवित्र आत्म्याचें तेंपलां म्हणून सांग पावलो बरोवन विचारता. हांव तूं आमी हर एकलें त्या पवित्र आत्म्याची, त्या पवित्र त्रित्वेची, त्या पवित्र आत्म्यातावण मागलेली. पूण जायते फावटी चंचल येता, जायते फावटी कश्ट समस्या येताना विसर पडटा. अंतरांत सासपता जिणी म्हजी उजवाड फांकोवंक ये, उजवाड फांकोवंक ये. सतनितीच्या वाटेर म्हाका दिसपडतें चलोवंक शिकोवंक ये. कित्याक सतनीत नासतना हेर चलोवंक पुरो. पूण हांव एक पवित्र आत्म्याचें मंदिर जावन, हांव एक पवित्र त्रित्वेचें व्यक्ती जावन सतनितीन चलचें म्हजें कर्तव्य. हें चलतना म्हाका आदार दी म्हूण मागया.
Încă-ranța spata gini muci Uzuare fanconcu e Sangata. Încă-ranța spata gini muci Uzuare fanconcu e Satani ticha water maka disporte solonku ye Satani ticha water maka disporte solonku ye Povit mea am certo devonu e Povitrat mea am certo devonu e जायतेपटी आमच्या जिणेची परीक्षा कशी आता भुरग्यांची परीक्षा जाली जावन आसा आमची जिणेची परीक्षा आमकां कळतल्या बरीच जावची भुरग्यांक टायम टेबल मेळटा ह्या दिसा परीक्षा म्हूण आसा असले दिसा हांव शिकोवंक म्हूण आसा भुरगीं तयार करतात आनी येतात पूण आमच्या जिवितांत खऱ्या जिवितांत क्रिस्ती जिवितांत केन्ना परीक्षेत आमी नेनाव आणि तू केन्ना बेस्ट तयार आसा हे पळय तेन्ना परीक्षा येवंकूच तेन्ना आयल्यार सुलाभ परीक्षा 100 मेळटात केन्ना तूं तयार नाही वेन यू एक्सपेक्ट द लिस्ट अनएक्सपेक्टेड तेन्ना येवची कश्टांची परीक्षा जिणी म्हजी जियोंक पवित्रपणी कुरपेंत तूं भरूंक ये देवाचें हजरपण आमकां हर एकपणी मेळूंक मेळना ही गरजेन मेळटा आमकां इतले खुशी जाता इतल्या रितीन हांव बरोबर जियेचें म्हणून म्हाका एका रितीचो मोग उब जाता एका रितीची भद्रती एका रितीचो भरवोसो एका रितीची आशा उब जाता पूण तेंच एका रितीचें तेन्ना हांव भायर येतना कितें करतना फ्रेंड्सां सांगत आसतना आनी कितें तेन्ना सगळें विसर पडटा जिणी म्हजी जियोंक पवित्रपणी न्हय मात्र ही गरजेन हें तेन्ना हांव येताना असले रितीच्यो अडखळ येताना सोम्या ही एग्जाम जिखोवंक तुजो म्हणून जियोंक म्हाका तुजो आदार जाय हे पवित्रत्म्या तुज्या कुरपेन तूं भरूंक ये सुखांनी दुखांनी हर एक घडी संगात लाभोवंक ये तुजो संगात म्हाका जाय जिणी म्हजी जियोंक पवित्रपणी कुरपेन तूं भरूंक ये जिणी म्हजी जियोंक पवित्रपणी कुरपेन तूं भरूंक ये सुखांनी दुखांनी हर एक घडी सांगात लाभोवंक ये सुखांनी दुखांनी हर एक घडी सांगात लाभोवंक ये पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवोन 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 ये सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपलें नांव ताचे तावून घेता बापा तावून घेता ह्या पासत हांव बापा हुजीर सरपडोवन मागता सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपलें नांव ताचे तावून घेता
हांव चिंतिना खंयच्याच आवय बापायक हांगा आसल्ल्यांक आपल्या भुरग्यांचो मोसोर जाता म्हणून. कोणी म्हणे आवय बापाय हांगा आसात की भुरग्यां विशयान मोसोर पावची. मोसोर जाता की तुमच्या भुरग्यां विशयान? बिलकुल ना. आमच्या भुरग्यांक चड आनी चड बरें मेळा जेन्ना आमी आशेता. ऑफकोर्स चिंतूंक पुरो आमी ल्हान आसतना आमी कितले कश्ट जाले पूण आमच्या भुरग्यांक कितलें बरें मेळून आसा म्हणून आमी आनी जायतीं प्रयत्न करतात आमकां मेळिल्लो कश्ट भुरग्यांक मेळोवन वचो. ऑफकोर्स ह्या विशयान आमी नियाळ करूंक वचना पूण आमकां कोणाकच खंयच्याच खऱ्या आवयक आनी बापायक आपल्या भुरग्यांचो मुसोर जायना. इम्पॉसिबल टू बी jealous of your own children. You'll be always happy think कितलीं व्हड जातात, कितलीं फामाद जातात, कितलीं हुशार जातात, कितलीं ग्रेस्त जातात, तितलो संतोष आवय बापायक. तुज्या देवाक मुसोर जाता की तुज्या विशयांत? Will God ever be jealous of you? That you become holy, that you become a good person? तूं बरो जाताय, तूं बरेपणांत वाडताय म्हूण देवाक तुजो मुसोर जाता की? कसो जावचो? आपल्या पवित्रपणांत वांटेली करच्याक देवान आपल्या पुताक धाडलो म्हणटा सांपावलो. मुसोर न्हय, ही एक्टिवली वॉन्ट्स दॅट यू ग्रो. ताचे थंय तुवें वाडजे म्हूण आशेता. ही वॉन्ट्स टू शेअर हिज ग्रेटनेस, हिज गुडनेस. ताची ग्रेस्तकाय आमच्या संगी वांटच्या खातीर देव आशेता. आनी ह्या खातीर सांपावलो म्हणटा सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपलें नांव ताचे तावन घेता, आपलें अस्तित्व ताचे तावन घेता. आनी तूं ह्या एका कुटुंबाचो बळवंत, खांबो, बळवंत, सांदो. एक आवय या बापय जावन या, एक दादलो या स्त्री जावन, घोव या बायल जावन त्या देवाच्या कुटुंबाचो तूं सांदो आनी देव तुज्या कुटुंबाचो सांदो. आनी ताचे तावन तुजें एक्झिस्टन्स, तुजें जिवीत तें आसणें, द प्रेझन्स घेता. धर्मकृत्य पुस्तकान 17व्या अध्यायांत सांपावलो म्हणटा इन हिम वी लिव्ह, मूव अँड हॅव अ बिईंग. आमी ताचे थंय जियेतां, आसां आनी भोंवतां. In him we live, move and have our being. You cut that off, ताचे तावन अलग जा, you cease to exist. तूं जिवंत नाही, जिवंत आसूंक शकनाय. भाव आनी भयणी, आमचो देव प्रॉडिगल म्हळ्यार बेस्टेन्स करसूंचो, बेस्टेन्स खाली करचो देव. प्रॉडिगल सन म्हणून हें आसा. बेस्टेन्स करचो तें नेगेटीव जावन पुताक तें प्रॉडिगल सन या वेचीक पूत म्हणून. निजा की प्रॉडिगल म्हळ्यार बेस्टेन्स खाली करचो, आपणाकच खाली करचो. आमचो देव तसलो स्वार्थी न्हय. आमच्या बऱ्यापणा खातीर कितेंय करूंक आशेवचो, कितेंय करूंक शकचो, खंयच्याय स्टेपाक, एक्स्ट्रीम स्टेपाक वचूंक तयार असो देव. नांतर जाल्यार ताच्या कुर्साच्या मरणाक अर्थ ना. यू जस्ट कांट अंडरस्टँड वाय ही शूड हॅव डायड. खाली एका उतरान मनशाक सोडवून दियेते आसली ताणें. डेविल वॉज नेवर एन इक्वल पार्टनर विथ गॉड. देवसार देवाक इक्वल न्हय तो एक रसन. आनी देवसारा सांगता देवान कांय करचें म्हणना, राजी करचें म्हणना. हांव म्हज्या परजेक म्हजे जावन पयस तुवें फसवून तुवें पयस वेलाय आदावण येवेक आनी त्या मुखांतर मनशाक म्हजे जावन पयस गेला. आज हांव निर्धार करता तांकां हांव फाटीं घेता, जालें. हांव तांकां बक्षितां, जालें. कांय गरज ना. जेजून मरचें तसलें पूण हो देव खरो. तो हिरो वयतर जाल्यार तो हिरो म्हणून दाखोवंक आशेना. तो आनी एकल्या हिरो करच्यांत संतोष पावता. तो तुका आनी म्हाका हिरो करच्यांत संतोष पावता आनी त्या खातीर तो आपणाक खाली करता. भाव आनी भयणी, एक आवय आनी बापय ती वर्ती जावचें केन्ना तांकां ती विसरातात आनी आपणाच्या भुरग्याक आपणाचो फुडार म्हूण पळयता तेन्ना
आपणा कितें मेळटा म्हणल्या खातीर न्ही. Not selfishly seeking from, oh, this is what we are going to get from the children, that's why we have to teach them and all this. No. ती विसरातात. एक खरो आवय आनी बापूय आपणाक विसरातात. आपणाचो स्वार्थ विसरतात आनी ह्या मुखांतर देवाच्या संबंध एक आवय आनी बापूय भागीदार जातात. यू बिकम पार्टनर इन द नेचर ऑफ गॉड, डिवायन नेचर. एक दादलो ह्या स्त्री देवाच्या संबंध भागीदार जावचे अशें. आपणाक विसरोवचें, दादोशी जावचें, कंप्लीटली जनरस, स्पेंडिंग वन सेल्फ कंप्लीटली. पयशांनी मात न्ही, आपणाक खाली करचें तसली व्यक्ती जावचें. देवाक खाली करूंक कांय व्हडलो समस्या ना, ताचेर कितलेंय आसा. पूण म्हजे लागीं कालें आसा म्हूण खाली करचें. हांवें चिंतिचें पडटा, फाल्यां विशयान हांवें चिंतिचें पडटा, परवा विशयान हांवें चिंतिचें पडटा, आनी कितें जालें जाल्यार हांवें चिंतिचें पडटा, खंडी जावन चिंतिचें पडटा. पूण केन्ना ही आस्त म्हजी तेन्ना हांवें चिंतिचें पडटा, कित्याक ती लिमिटेड. केन्ना ती आस्त देवाची त्या विशयान हांवें चिंतिचें पडना. चिंतिचेंच म्हूण ना, कित्याक अनलिमिटेड. दर्याचें उदक आसलें बरें तें खाली करूंक असाध्य. दर्याचें उदक कोणी खाली करूंक जायत, देवाची ग्रेस्त काय खाली करूंक जावची ना. देवाचें बरेंपण, देवाचें बॉक्साने, देवाची काकूळ, देवाचो मोग खाली करूंक असाध्य. इम्पॉसिबल टू एम्प्टी द ग्रेटनेस अँड गुडनेस ऑफ गॉड. गणिभर मावून रावया ह्या पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं. तें बरेंपण मागून घेवया आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्या पासत, जावं पुरो तुमच्या भुरग्यां पासत, जावं पुरो तुमच्या जिनिये संगाती या संगातीने पासत. वॉट इज लॅकिंग इन देम? तुज्या जिनिये संगात्यातय कितें उणेपण आसा, तूं बरें जानाय. परहॅप्स देवाच्या उपरांत जर तुज्या जिनिये संगात्यात कितें उणेपण आसा तें तूं जानाय. एक बायल्या घोव जावन तुका कळीत आसा तुज्या जिने सांगता कितें उणेपण आसा तें माग. देवा म्हज्या पतीन एक सोंसणीकायेन बरो, देवा म्हज्या पतीक धैर्यान बरो, मोगान बरो, बरेपणान बरो. ह्यो संगती म्हज्या दादल्या ते म्हज्या स्त्रिये ते उण्यो आसात. दये कर ह्या वखदा त्या ताच्या ग्रेस्तकायेत हांव तुज्या जिनिये सांगात्या थंय तें मागून घे. Ask for that goodness. Ask for that blessing. अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं. अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं. एक गाल पर जो मारे चाटा, दूजा गाल भी देना. ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना. एक गाल पर जो मारे छाटा, दूजा गाल भी देना. ले जाए कोई एक मील जबरन, 2 मील तुम साथ जाना. अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा
सिखाते हैं। अपनों को जैसे वैसे ही अपने पड़ोसी से प्यार करो तुम। यीशु मरा था तेरे पापों के कारण, ये विश्वास करो तुम। अपनों को जैसे वैसे ही अपने पड़ोसी से प्यार करो तुम। यीशु मरा था तेरे पापों के कारण, ये विश्वास करो तुम। अपनों पर तो लोग यहाँ पर एतबार करते हैं, कलम ये खुदा पे विश्वास करना मसीहा सिखाते हैं। मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। भाऊन आणि बहिणीनो, जेजू परशुरामाच्या आई तर आम्ही जेरुसलेमाक जैत येवन जावन प्रवेश जावचे तसले घडीत आम्ही नियाळ केले. ताच्या सांगात एक 2-3 सांकेतीक संगती आसात. पयल्यान जेजू जेरुसलेम पळयता आनी रडता. उपरांत जेरुसलेम टेम्पलाक येता आनी ते शुद्ध करता. ताच्या उपरांत दुसऱ्या दिसा तो अंजुराच्या रुखाक शिराप घालता आनी तो रूख मरता. कनेक्शन आसा गे न्ही बेश्टेंत बरयलां गे चारी वंजलांनी हें पळोवंक मेळटा. आसा कितें कनेक्शन? कनेक्शन देवाळ तें देवाचें हजरपण भोगच्याक आसा जें आसलें, पूण तें देवाळ एक व्यापार असो जागो जाल्लो. निजायकी आसा जें आसलें एका कारणा खातीर, पूण दुसऱ्या कारणा खातीर तें आसा. रूख आसा जें आसलो फळां खातीर, पूण तातूंत खाली खोली मात्र भरल्या, खाली खोले मात्र आसात, फळां नासतना आसा. शिराप घालता, तो रूख मरता. जेजू म्हणटा हें देवाळी कोसळोन घालतले. आनी जेजून सांगून एक खाली 30 वर्सां 30-40 वर्सां भितर तें देवाळ कोसळोन पडलें. कित्याक? दोनाय की कनेक्शन. तें देवाळ आसलें देवाच्या हजरपणा पासत, देवाचें हजरपण भोगचें पासत तो पर्पस, तो उद्देश पुरो दिसुना, कोसळोन गेलें. तो रूख फळां पासत आसलो, तो रोखी गेलो. भाव आनी भयणी, तुजें आनी म्हजें जिवीत त्या रुखा बरी खाली खोले मात्र आसात गे. ह्या जेरुसलेमाच्या टेम्पला बरी भोव सोबीत आसा, पूण व्यापार वहिवटाक मात्र सीमीत जालां गे ह्या देवाच्या होगळापाक मानाक. देवाच्या हजरपणाक म्हणून ते कॉन्सेक्रार जालां गे. जावना तर जाल्यार कॉन्सेक्रार करचो वेळ हो. दिंबेर आमी पडया. आमच्या जिविताचे हर एक भाग, एवरी आस्पेक्ट ऑफ आवर लायफ, हर एक कसलोय तो जावं दी. तुजी अस्कत काय आसा जावंक पूण तूं परत्यान परत्यान तातूंत तूं पडताय. डजंट मॅटर, डोंट वरी, भिये नाका. जेजू लागीं सांग, ह्या एरियाच्या वयर ह्या म्हज्या जिविताच्या भागांत तुज्या आशिर्वादाची म्हाका गरज आसा. तुवें प्रवेश जावची गरज आसा.
म्हजें सगळें जिवीत तुका हांव समर्पूंक तुका कॉन्सेक्रार करूंक हांव आशेतां सोम्या. पूण असलें आसल्यार संगतीनी जावंक पुरो म्हाका राग, विपरीत राग येता, नाका जाल्लें उलोवण वेता, चिंतिनातलें उलोवण चलता आनी असो परिणाम जावन जायत्यांचें मन हांवें दुखयल्यांत. सोम्या तशें करूंक नाका म्हाका. आज म्हजे भितर ये, म्हज्या काळजान बिडार कर, म्हज्या जिणयेंत शांती दी, मोतीक समाधान दी, बोगसाणें दिवंक दी. आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान थीर करूंक ये म्हणून त्या सोम्या लागीं ह्या कंतरा मुखांतर आमी मागचें. सोम्याची आशिर्वादां आमी मागतना प्रत्येक जावन आमी ओळखून घेवया. तुजे पटी जाय जाय म्हणून आमी अस्कत काय, तुजे पटी जाय जाय म्हणून नाका जाल्लें आमी वणणुकान गेलां, घेतलां, रागान या वायट संगतींनी आमी संतोसल्या. वी आर रिजॉयस्ड इन द विकेड थिंग्स. सोम्या तसल्या संगतींतल्यान म्हाका सुटका जाय, म्हाका शांती समाधानाचो व्यक्ती जावन जियोंक जाय म्हणून आशेवन सोम्या लागीं हें कंतार आमी गावचें. हे जेजू सोमिया काळजान बिडार कर दुनिया. हे जेजू सोमिया काळजान बिडार कर दुनिया. दी तूं जिणयेन शांती सोमिया, दी तूं जिणयेन शांती सोमिया. दुनिया ऐक मुझे मागणे, दुनिया ऐक मुझे मागणे. जिणयेन शांती दी सोमिया, दी तूं सर्व